पणजेचो PSI विक्रम नायक आणि PCRचो PI प्रवीण कुमार वस्तान प्रुडंटच्या रिपोर्टराक दिल्ल्या त्रातामेंताचो राजकीय पक्ष आणि पत्रकारांनी निषेध केला। वस्त रातचे ड्युटीक आशिल्लो। प्रकरण आपल्याकडे आयल्यार आपूण कारवाय करता म्हणून PCRच्या एसपीन सांगला। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींनी रिपोर्टाकडे वागपाच्या पुलिसांच्या पद्धतीचो निषेध केलो। आरोपी पुलीस अधिकाऱ्याक सस्पेंड करचे म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मागता। 72 वरां जालीं रिपोर्टराच्या कागाळीची चौकशी मात फुडें वचना। प्रुडंटाच्या रिपोर्टराक पिळ्ळो आणि वर्णद्वेशी वागणूक दिली म्हणून गोंय पुलिसेच्या PCRचो PI प्रवीण वस्त आणि PSI विक्रम नायकाचो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीन खर निषेध केलो। कागाळ करपाक गेल्ल्याचे कागाळीची दखल घेवची सोडून आरोपीकच कागाळ करतल्या आड कागाळ करपाक लावन कागाळ करपी रिपोर्टराकच मारपी PIक निलंबित करचो म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मागता। पहिलो आमचो तो डिमांड आसा, वी आर ऑल्सो रायटिंग टू द DGP and the Chief Minister immediately to place both these officers under suspension. And as far as information that we have got, one officer Wast, he was involved in that yesterday's incident. His name has also surfaced in a police drugs mafia nexus report of the House Committee. So such a officer behaving in such a manner with the public in front of camera is a clear-cut example of police atrocities. See, in the first place, we strongly condemn the high-handedness of a police officer against a reporter. This government is now using its officers to throttle democracy, to suppress it, to threaten it. And we demand that an immediate inquiry and the action that is proposed or that is going to be taken, not proposed, but it should be taken, be made public immediately. If not, this sort of gundagiri by the state government machinery that is meant to maintain law and order. हे घडणुकेचो गोंय पत्रकार संघटना आणि गोवंश रक्षा अभियान आणि ह्युमन रायट डिफेंडरा सारकिल्या सामाजिक संघटनांनी निषेध केला। प्रुडंटाचो रिपोर्टर मुकेश कुमार पणजे पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ दिवंक गेल्ले कडेन PI वस्त आणि PSI नायकान रिपोर्टराचेर हात घालो। वयल्यान दादागिरी करून आरोपीकच त्याच्या आड कागाळ करपाक फुसलायली। सगळे प्रकरण व्हिडिओ कॅमेरांत रेकॉर्ड करून रिपोर्टर मुकेश कुमारान PI वस्ता आड कागाळ केल्या। पुलीस स्टेशनात बसून दबंगगिरी करपी PI प्रवीण वस्ता आड खात्यान अजून कसलीच कारवाय केल्ली ना। प्रकरणाचो तपास मात्तूय फुडें गेल्लो ना। इतले मजगती PI वस्त रातच्या ड्युटेक आशिल्लो म्हणून प्रकरण आपले कडेन आयल्यार आपूण योग्य ती कारवाय करता म्हणून PCRच्या एसपीन उलोवन दाखयला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नाकेरी बेतलासावन बॉक्सायड येरादारी जातली तेन्ना पयलो येतल्याक प्राधान्य दिवंक क्यू सिस्टमीन सगळ्या ट्रकवाल्यांक समान बिझनेस दिवचो म्हणून दक्षिण गोंयचे ट्रकवाल्यांची संघटना मागता। नाकेरी ते MPT मेरेन बॉक्सायटाची येरादारी करपी ट्रकवाल्यांनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक मेळून निवेदन दिले। मायनिंग कंपन्यो ट्रिपीचे भाडे कशे दितात, सरकारान मदीं पडून ट्रिपींचो प्रेस थारावचो म्हणून ट्रकवाले मागतात। मिनाचे ट्रकांची ट्रिपीची पद्धत आणि ट्रिपींच्या भाड्याचे कोफुसाव अजूनही सुटना। दक्षिण गोयच्या प्रोग्रेसिव्ह ट्रकवाल्यांच्या संघटनेन ट्रकांची ट्रिपीक खासा क्यू सिस्टम, ट्रिपींचे भाडे आणि बाकीचे काय मागण्यांचे निवेदन मडगावच्या जिल्लोधिकाऱ्याक दिले। नाकेरी बेतलासावन बॉक्साईट मीन येरादारी करपी केपें, साश्टी आणि मुरगावच्या ट्रकवाल्यांमदी भेदभाव करचो न्ही। पहिली येतात तांकां पहिली ट्रीप हे पद्धतीन मिनांची येरादारी सुरू करची म्हणून ट्रकवाले मागतात। कलेक्टरान सांगला की 5 येता आसतना तुम्ही जेलाची हे घेऊन या म्हणून तुमची रजिस्ट्रेशनाक कॉपी घेऊन या म्हणून, सो दॅट नंबर ऑफ ट्रक्स कॅन बी फिक्स्ड फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ बॉक्साईट। 5 जानेराक ट्रकवाल्यांकडेन उलोवन कितें तें थारायता म्हणून जिल्लोधिकाऱ्यान तांकां सांगून धाडल्यात। आम्ही ऑलरेडी ते 5 तारखेक मिटींग फिक्स करपाची ठरयल्ली आसा। सो तांकां सांगला की 5 तारखेक तांचे कितें मुद्दे आसा ते डिस्कस करून मायन ओनर्स मागीर आपले पोलीस डेप्युटी कलेक्टर तांकां सगळ्यांचे विचार आयकून घेवन मागीर 5 तारखेक कितें ताजो फुडें कशे तरेन ते ट्रान्सपोर्टेशन जावचें हें आमी डिसायड करतले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवया एक विराम।